मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी दार उगडटलें. सीक एंड यू वील फायंड. आयज जेजूक सोदता बाबार्थान आनी ओळखून घेता बाबार्थान ताकाच जेजू मेळटा. तेका मनशाची खबर तुमी घडी जायत फावटी आयकल्या. एका गांवांत खंय बुट्टी आयली आनी बुट्टी येताना हो मनीस बाबार्थी ओ तशें बाबार्थी म्हूण तो आपूण सजबतालो दिमी घालून खंय देवाक मागणें केलें, देवा म्हाका हे बुट्टेंतलो वाटाय. आनी ताची शेजारी जी पळून वेतालीं ताका म्हणूंक लागलीं आमचे बरोबर ये. आनी तो म्हणूंक लागलो ना हांवें देवाक मागणें केलां, देव म्हाका वाटायतलो. घरांत उदक भरलें, उडी घेवन खंय कोण तरी भायल्यान आयलो आनी म्हणूंक लागलो आमचे उडयेंत बस ये. आनी तो म्हणूंक लागलो ना हांवें देवाक मागणें केलां, देव म्हाका वाटायतलो. घरांत उदक भरून वयर पावलें, पाटोसार चडलो आनी हेलिकॉप्टर घेवन कोण तरी आयलो, म्हणूंक लागलो ये हेलिकॉप्टरान चड. आनी तो म्हणूंक लागलो ना हांवें देवाक मागणें केलां, देव म्हाका वाटयतलो. बुट्टी आयली, मेलो, देवा मुखार पावलो आनी देवाक विचारूंक लागलो हांवें मागणें केल्लें बाबार्थान, कित्याक म्हाका वाटोवंक नाय. आनी देव म्हणूंक लागलो तुका हांवें वाटोवंक आयलोलो तुजे शेजाऱ्याच्या रुपान, ते उडयेन बसलेल्या मनशाच्या रुपान, ते हेलिकॉप्टरांत आसलेल्या मनशाच्या रुपान हांवें तुका वाटोवंक जाय तो प्रयत्न केलो, पूण तुवें म्हाका वळखून घेवंक नाय. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज असलीच घडणी आमी पवित्र पुस्तकांत आयकता. एक म्हातारी पिरायेर पावलेली विधवा बायल, अन्ना तिचें नांव, देवाच्या पुताची वाट पळयोवन आसली. तिची परिस्थिती समजून घेवया. पयली सुवातेर ती एक बायल मनीस आनी बायलेक जेजूच्या काळार देव मंदिरांत तितलो जागो नासलो. दे वर नॉट सपोज टू बी अराउंड इन द चर्च. शी इज अ वुमन. दुसरें म्हळ्यार ती एक विधवा, समाजांतूय तिका मान नासलो. विधवा कोण ना, तिचो भायर आयिल्ली मनीस ती. पूण हे परिस्थितीक लागून ती पाटी रावली ना. बाबार्थान देवाच्या पुताक सोदताली, रावताली आनी देव तिका देणे फावो करता. आनी कसले रुपान काय तिका जाय आसले ते भाशेन घडये न्हय, एका सुपुल्ल्या जल्मल्ल्या बाळकाच्या रुपान. पूण बाबार्थान तिणें मागलें, सोदलें आनी जेजू जेन्ना दारार मारता, जेजूक तिणें दार उगडलें आनी ह्या खातीर ह्या बाळकाच्या रुपान क्रिस्ताक ती वळखूंक पावली. आयज हांवूय घडये देवाक सोदतां, पूण देवाक ओळखून घेवंक, देवाक मानून घेवंक फावो तो बाबार्थ म्हाका आसा काय? तरेकवार भासांनी देव म्हाका मेळटा. पूण आयज ह्या देवाक हांव ओळखून घेतलो जाल्यार आयज फावो तो बाबार्थ म्हाका आसूंक जाय. आनी हेंच आयज अन्ना आमकां शिकयता. आनी आयचो विशय म्हणटा पवित्र सभेचे नेम पाळून देवाची खुशी करूंक आमी वावरुया. आयज आमी आमचें जिवीत जियेतना घडये पवित्र सभे भायर आमचें जिवीत आनी तातूंत आमी खुशाल आसा. फकत मिसाक आयलीं, केन्नाय नोवेनांनी वांटो घेतलो आनी इतल्यानीच आमकां दिसता आमी पवित्र सभेचे वांगडी. देवाक सोदतना आयज पवित्र सभेंत पवित्र सभा आमकां शिकयता ते नेम कायदे पाळूनय देवाक आमी मेळूंक जाता म्हूण आयचो विशय उगडास दिता. बागिवोन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत हीच देख आमकां. एका इश्टाच्या तोंडांतल्यान देवाच्या उतराच्या रुपान जेजू ताका मेळ्ळो, जेजूच्या मोगान पडलो, जेजूक वळखलो, जेजू खातीर जियेलो. आयज ताच्याच मनाक आमी हांगासर आसा. खंयच्या रुपान जेजूक हांव सोदतां काय? कसो म्हाका जेजू आयज मेळटलो काय? आनी जेजू मेळटलो जाल्यार जेजूक मानून घेवंक हांव तयार आसा काय? घडये देवाच्या उतराच्या आदारान, घडये पवित्र सभेच्या वडिलांच्या आदारान, घडये पवित्र सभेंत आसलेल्या खंयचे एके संस्थेच्या रुपान, घडये म्हज्याच शेजाऱ्यांच्या रुपान म्हाका घडये आयज जेजू मेळटा. तर आमच्या मुखार आसलेल्या जेजूक आमी ओळखून घेवंक, जेजू म्हाका दाखयता ती जिविताची वाट बाबार्थान मानून घेवंक आनी जेजू खातीर जिवीत जिवंक ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतना आमकां दर एकल्याक कृपा आनी बळ मागून घेवया.